पाचे प्रयत्न आम्ही आधुनिक काळात जियेतात. आमच्या देशांत लोकसंख्या वाढल्या देखून झाडां कापून घरां बांदल्यात. वापरून भायर उडोवप हें सोंपें जालां देखून चड प्रमाण आमी प्लास्टिकाचो वापर करूंक लागल्यात. वापरिल्ल्यो पोतयो, कप आनी हेर वस्तू खंयचे खंय उडोवंक लागल्यात. न कुसपी वस्तू न्हंयेंत दिश्टी पडटात आनी न्हंयचो गळो फुगार करतात. सगळ्या रस्त्यांचेर कुसपी आनी न कुसपी कोयर पातळ्ळो दिश्टी पडटा. आमचे भलायकेक धोको दिता. आमची भलायकी आनी सैम सांबाळूंक एका एका नागरिकान भार घेवंक जाय. प्लास्टिकाचो वापर कमी करचो. आमचो सुको आनी ओलो कोयर कुशीन दवरूंक जाय. पंचायतीन दिल्ले पोतयेंत घालूंक प्लास्टीक दिवंक जाय. बस स्टँडार फुलांचे बागेंत आमी कोयर उडोवंक जायना. अशे तरेन आमी सैमाची काळजी घेवंक जाय.